Luke chapter 5 verse 12. हे पावटी जेसू शहरांत असताना कोणान सगळो तुकुसलेलो एक मनीस ताचे सृष्टी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार पडून तो म्हणालो, सायबा, तुका कुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, बडया आणि तुमकां ते उक्ते जातले. लूक चॅप्टर 8 वर्स 16. कोणी मनीस दिवो पेटोवन तपल्या पंदा दांपिना वा कटल्या पंदा लिपयना. पगार घरा भितर सरतेल्यांक उजवाड दिसाशे दिवटो नेर्चे दवरता. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. येसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. ऊठ पडजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सरेसरेची महिमा तुजेर पडजळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळू, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आणि तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकानशेक तुज्या अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय, तुवें म्हळें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखाता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखाता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सोरेस्पोर सांडून घालिनाय. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर.